चॅसाची आवड भुरगेपणांत कशी तयार जाली? ॲक्च्युली हांव खूब भाग्यवान समजता, कारण म्हजो डॅडी पयलीं चॅस खेळटालो वेन ही वॉज इन कॉलेज डेज, बट बिकॉज ऑफ सम फायनान्शियल इश्यूज ही कूड नॉट कंटिन्यू. बट तेणी हांव जेन्ना 2.5 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका चॅस शिकोवपाक स्टार्ट केलें. अरे वा, इतलें हय, खूब ल्हान आसतना. आनी at that time we didn't even have a proper chess board, so he had made it out of cardboard and he had colored it. So it was like that. And हांव जेन्ना 4 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हजी फर्स्ट टोर्नामेंट खेळ्ळें हांव एट बांबोलीम, एंड आय वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपंट देर. सो थँक्स टू द ऑर्गनायझर्स बॅक देन तेणी म्हाका एक क्यूटशी ट्रॉफी दिली to encourage me, and from there my journey started as a player. आणि म्हाका दिसता आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आतां तुका कितलेशेच अशे अचिव्हमेंट्स चॅम्पियनशिप्स मेळ्ळ्यात, पण ती 4 वर्सांचेर मेळिल्ली तुजे खातीर आजूय इम्पॉर्टंट आसतली. खूब इम्पॉर्टंट आसा. येस, बिकॉज दॅट वॉज द मेन मोमेंट फॉर मी. आणि हांव खऱ्यांनीच तुज्या पेरंट्सांची तोखणाय करता, कारण त्या पिरायेचेर तांणी समजून घेवप की ह्या भुरग्यां मदीं तो टॅलंट आसा म्हणून तो टॅप करप आनी सपोर्ट करप मुखार हाडपाक. खऱ्यांनीच तोखणाय. भुरगेपणांत चॅसाची जी आवड आशिल्ली ती तुवें सांगलें की 4 वर्सांचेर फर्स्ट टायम, पण ताजे उपरांतची एक्चुअली एक वयल्या लेवलाचेर येवपा खातीर जी तयारी लागता ती तुवें कशी केली? हय, सो खूब गोश्टी आसा हेज्या खातीर. एवरीथींग केम लायक टुगेदर वी कॅन से. जेन्ना हांव 6 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना आय वॉज क्वॉलिफायड टू प्ले इन द नॅशनल्स. इट वॉज इन गुजरात इन 1998, आनी दॅट वॉज माय फर्स्ट नॅशनल्स. आनी म्हजो डॅडी आयलो म्हज्या बरोबर, and we managed to prepare well till the last round, and then I managed to get the bronze medal. So I think that was the main point where म्हज्या डॅडीक आनी मम्माक दिसलें की म्हज्या कडेन टॅलंट आसा आनी वी हॅव टू you can start my career, I mean. So then they started taking it very seriously along with me, and yeah, that's how it started.